आयतार 6 जुलय 2025 साद्या काळाचो 14वो आयतार मुखेल वळ तोय आसतीत त्या वायटाकारांक बोरींग कुरात आनी देवाचे राज तुमचे तांय येवचें जालें अशें सांगात. नियाळाक आदार. देवाचे राज म्हणल्यार कितें ह्या म्हज्या प्रश्नांक पवित्र पुस्तकांत हो जबाब म्हाका मेळ्ळो. पवित्र आत्म्याचे देण्यान देवाक मानता तें करून आनी सगल्या मदें शांती सांबाळून आनी खुशालकाय शिपडावन एकचार बांदूंक येता ताका देवाचे राज म्हणटात. हेच जेजून आपल्या जिवितान केलें आनी आपल्या शिसांकूय पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरून शांती मोग शिपडावंक आनी एकचार बांदूंक वाटयले. जायत्या वर्सांनी पिडीत आसलोले म्हजे सोयऱ्याक बेट करूंक गेलो. डायबेटीक लागून ताचो एक पांय कातरलोलो आनी दुसऱ्या पांयाची बोटां कातरलेली. ताचो पूत नोकरी सोडून ताची मोगान सेवा करतालो. तें पळोवन म्हजें काळीज चुचल्लें. दोळे धांपून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ताचे पासत मागलें आनी ह्या ताच्या दुखांत तांकां भरवंसो दिवन घरा परतलो. देवाच्या आज्ञांचेर पातयेन चलतल्यांक देव आपल्या पवित्र आत्म्याक पाठोवन शांती आनी काकलूत वांटतात. आयचें वाचप उगडास करता. श्रीसांनी जेजूच्या आज्ञांक पाळो दिवन वेतातूय वायटाकारांक बरी केली. देवाचें राज पुरवटलें. आमचे सरभोंवती कितले तरेची वायटाकारां आमकां दिश्टी पडटात. कोण पिडीत कश्टवता, कोण सोऱ्याक ड्रग्सांक लबदल्यात, कोण झगड्यांनी दीस जातात. असल्या सोवे आमी शांती आनी बरवसो वाडोवन देवाचे राज तांचे सोवे पावूंक काळजीदारपणांत जिवंक गरजेचें. म्हजो थाराव. दर दिसा वायटाकारां सोवे एक तरी ल्हान कोरणी आदारून शांती आनी देवाचे राज विस्तारूंक प्रयत्न करतलो.